हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचो. भावां भयणीनो, देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समोरपूंक जोण एकल्या म्हायाज्ञिकाक विंचून नेमतात. तो आपुणूच असोक्त देखून नेणारपणांत आनी चुकींत जियेतात तांचे तो चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तांनी म्हायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच परी आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगळे सोडवणेचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका परी म्हायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. जबाब मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. सियोनांतावन सर्वेस्पर राज पदवेची बेतकाटी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रूं वयर राजवट चलय. जबाब मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. जल्मांतावन तूं राजा, पवित्रतायेन परसळीत. फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. सर्वेस्परान सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. जबाब मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक. उद्गार. देवाचें उतर जिवी आनी सुडसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रे आनी चिंतना पारखिता. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
एक दीस जुआंवाचे शीस आनी फारिजेव उपास करताले ते समूय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे शीस आनी फारिजेव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत, तांच्या सांगाता न्हवरो आससोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या भुरल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार भुरलीं फुट्टोलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी भुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या भुरल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.